वस्तुकी जाल्ली आसा, जाचे विचार आणि मन खराच बऱ्या भावनेन आणि समाजा खातीर गौतम बुद्धाची तस्वीर दया क्षमा शांती जाणी मंत्र दिलो त्या गौतम बुद्धाची तस्वीर आयज हांगा भेटप जाल्या खऱ्यांनीच नव्यानं जातली. थंय तुमी खुशाल बरे देवीचे सायबिणीचे बेसांव घेयात, बरे भशेन रावात. कमलाच नाही आताही हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटालो. आयज ह्या पवित्र अशे दिसाक आमी सगळे वेलंकनीच्या सायबिणीच्या भेटेक वता. खूब जाण म्हज्या घरा कडेन येतात आनी फाटली जवळ जवळ 25-30 वर्सां जालीं हांव हे सोशल सर्विसाचें काम करीत आसा. आनी येतात आनी तिकेट मेळूना, आमकांय मातशें रेल्वेन मातशें कोणा कडेन हें कर, प्रायोरिटी लेटर दी आनी आमी देवाचे भेटेक वचून येता म्हूण सांगतात. आनी मागीर हांव कोणाक तरी फोन करता, मागीर ती 2-3 तिकेटी अरेंज जातात आनी कमलाक आनीक 5 दिले, आनीक 2 दिले, अशें करून एक 10-15 लोकांक धाडप. ह्या वर्सा खूब जाण म्हणटाले आमकां तिकेटीच मेळना, आमकां देवाचे भेटेक वचपाक जाय, आमकां नोवेना मेळ्यार पुरो आनी माडी मेळ्यार पुरो. आनी मागीर ज्या दिसा निलाग्री घरा कडेन येवन सांगपाक लागले कितूसो लोक आसा, फातोर्डेचो लोक आसा, तांकां वचपाक लागून कितेंय तरी कर. सरकारान देवदर्शनी स्कीम केल्ली आनी त्याच बरोबर ते धाडटात आनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वेलंकणी आसूं, तिरुपती आसूं, हांगा थंय लोक वचून आयले. पण हे म्हजे लोक जे आसात तांचे खातीर कितें करया जाल्यार तांकांय तोंडाक हांसो दिसतलो. कारण मला आमी एक डबोच बूक करुया. पयलीं डबो बूक करतले जाल्यार परत ते कोणाक तरी फोन करून केले परत मागीर कमलाक म्हटलें एक डबो दी, मागीर 2 डबे दी. आनी कामील आयलो, आपल्याले थोडे लोक आसा, तुगेलेच ते आमचेरच येवपी. अशें करता 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 लास्ट म्हटलें कितें, चल रेल्वेच करून उडया आनी स्पेशल रेल्वे करपाची. अशी रेल्वे जी VIP ट्रिटमेंट जी आसा, कोणाक त्रास जावपाना, म्हाका सारकें बसपाक मेळूना, कोणाक आड पडपाक मेळूना, म्हणजे रेस्ट घेवपाक मेळूना, कोणाक त्रास जायनासतना. आनी वतना यात्री आमचो कमलाक्षान सांगलें वतना आमी सिस्टमॅटीक करया, कोलगेट दिवया, साबण दिवया, तांकां परलो जेवण दिवया, तांचे बरोबर बिस्कीट दिवया आनी कितें. आनी माडी मेळटली म्हणटकीर हांवूय खुश. सगळ्याच्या मनान आसा माडी मेळपाक जाय, माडी जेवपाक मेळपाक जाय. फादर मोविनान सांगलें तशें हांव म्हणलें मेळोनी, सगळे धादोस जावनी, सगळ्याचे बेसावणी मेळोनी. इलेक्शन काय ना आतां मत मागपाक. तो कोण तरी म्हणटालो इलेक्शना लागून करता न्ही काय म्हणून. हांव करीत आसा, आतांच न्ही, काही खुबशे गजाली करता. जिखून जाल्यार पडो, एकदां पडलो, दोनदां पडलो, म्हाका कांय फरक पडना. पण फुडले मनशाच्या तोंडार जो हांसो
आनी त्या काळजांतल्यान ते बेसांव पळय तो दिता, बाबा तुजें देव बरें करूं, त्या उतराचेर हांव हांगा आतां बसून उबो आसा. आनी म्हणून कोणाचे नोकरी आसतली, कोणाची ट्रान्सफर आसतली, कोणाक कितें तरी जाय आसतलें, कोणाक सारें जाय आसतलें, कोणाक फटींग कोणें करून न्ही, कोणाली शेतां खावून ते कोणाले हें बीन करून तसलें करून न्ही, बरें मोगान गोंयकारपण राखी तें सगळें करीत आसता. आनी म्हणून तो डबो फूल करतना हळूच आतां इतले सगळे लोक खंय जातले जावचे ना अशें दुपाव, तरी म्हणटा आतां सपोर्ट घेवया सगळ्यांचो. आनी दिगंबर कामतीन म्हाका सपोर्ट दिलो, बरला आपल्याले खंयचे एक दोनशे हाजे उल्हासाचे आमचो कुट्टरी आमचो एंथनी आनी बीसीएल कोण कोण दीपक वास्को अशे थोडे अशें करून सगळ्यांचो हो एक ट्रेन फूल जाली. फूल जातकीर आतां खूब जाण आतां परत आयले आनी सांगपाक लागले आमकांय वचपाक जाय, तूं मातशें कितें तरी अरेंजमेंट कर. देवान बरें जर केलें जाल्यार तोय अरेंजमेंट करपाक कांय हरकत ना, पूण सद्या तुमी बरे भशेन सगळ्यांनी वचून येवचें हें देवा कडेन मागता. आनी तुमकां नव्याना माळी मेळटलीच, मागीर कोण तरी म्हणलें आमकां नव्यानाय मेळपाक जाय. मागीर परत चवकशी केली, चवकशी करतकीर कळ्ळें की नव्याना त्या दिसा सांजचो आसा, पूण तो तामीळ. आमचे कोणाक तामीळ कळचें ना, कारण कोंकणी नाल्यार इंग्लीश जाय म्हणटकीर मागीर दुसरे दीस तो जाय आसा, सो दुसरे दीस सकाळीं फुडें नव्यानाची अरेंजमेंट ताणें केली आनी मागीर तो दुसरे दिसा तो नव्यानाक आतां अरेंजमेंट करतकीर रावपाक जाय, आतां रावपाची अरेंजमेंट करपाक जाय. थंय ह्या वर्सा इतली गर्दी आसा, रावपाची अरेंजमेंट जायना जाली. आनी म्हणून मागीर थंय कोणा कोणाक फोन मारून आनी खंयचे खंयचे पांय पडोवन आनी कितें करून मागीर ग्रावंड घेतलो. त्या ग्रावंडार भितर व्हडलो टेंट घालपाक पडले, थंय टॉयलेट, थंय तांची खाटी, थंय सेक्युरिटी, थंय मोबायल चार्जिंगाचो प्लग आनी कितें तांचे घरा कडेन कोण ह्या वाटेन तांकां उलोवपाक बीन जाय, हे सगळे अरेंजमेंट, हे सगळे अरेंजमेंट करून आयज सगळे हांगा आतां ह्या दिसा तुमी सगळे देवाक सायबिणीचेर भेटेक वता. तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. बरे भशेन वता. मनशाच्या मनान सदांच आसता सकाळचें उठलें, कामाक वच, कोण शेतान वच, बाजारान वच, रोप लावपाक वच, आनी कितें करपाक वच, आनी सुशेग आसतना देवाचें नांव घेता. आनी सगळ्यांक दिसता की एक अशें विशिश्ट टायम येतकीर की हें लायफ आसा तें देवाच्या पांया कडेन समर्पीत करचें. आनी तो दीस म्हणून आयच्या दिसा तुमी वतना तुमकां माडीय मेळटली, तुमकां नवयनाय मेळटलें आनी सगळीं थंयच्यान बरे भशेन येवचें हाजे खातीर आमची काळजी घेतली वता. कितेंय जर उणें जालें, ही लायन मातशी अंडरलायन करा, कितेंय वयर सकयल उणें जालें जाल्यार देवाचे कृपेन मातशें आमकां मातशें माफ करचें, सांबाळून घेवचें. कारण एक प्रयत्न केल्लो आसा, पयशेकार खूब लोक आसात, दानच जाय दिवपाची, खूब जाण आसात, ते करपाक जाय, पण ते करपाचें एक हांवें एक सगळ्यांचें तुमच्या सपोर्टान एक धाडस केलां. आनी म्हणून थंय जर कमी जर मातशें थंय जालें जाल्यार सांबाळून घेवचें आनी देवाचें बरें दर्शन जर तुमी सगळें करतले येवचें. तुमचें सगळ्यांचें बरें जावं, गोंयचेंय बी बरें जावं आनी तुमच्या घरच्या फॅमिलीक सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें म्हणून ही दोन उतरां सांगता. आनी फादर डायलान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा येवन म्हणटाले की 70 वर्सांचो जालो की तो मनीस वतालो, त्या टायमार ट्रॅव्हलिंग तशें नासतालें, एक ग्रूप घेवन वताले, तांकां गांव सुद्दां एकठांय येवन सेंड ऑफ दितालो आनी ते देवाची पिलिग्रिमेज करून येताले. गोंयांत पयले खेपेक आमच्या मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा सुरू केली आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक वेगवेगळे कडेन पावले. थंय वालांकिनी पावले, तिरुपती पावले, अयोध्याक पावले. हो ऐतिहासीक सण म्हणजे बाब दामू नायकान ही आपल्या स्वताच्या हिम्मतीचेर तो ही ट्रेन वालांकिनीक धाडटा म्हणून तुमी सगळ्यांनी ताका शाबासकी दिवची. पहिली ट्रेन बाब दामू नायकान ताका मान मेळटा की वालांकिनीक धाडपाचो आनी ती आमच्या मडगांव, फातोर्डा, नागेली आनी सभोवतणीचे लोक वचपाचे आसात तांचे खातीर ही ट्रेन आसा. हांव बाब दामू नायकाचें अभिनंदन करता की ताणें हो धाडसी निर्णय, हो नॉर्मली हाका खूब त्रास पडटा, हाका दोनूय त्रास आसता, हाका हेंय जाय पडटा, मॅनेजमेंट जाय पडटा, सगळें जाय पडटा फकाणांनी आनी जबाबदारी जाय पडटा. हे सगळें धाडस ताणें केलें म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव दामू नायकाचें अभिनंदन करता. वालांकिनी सायबिणीची ताजेर आशिर्वाद आसचो अशें तुजे कडेन मागता. आनी वालांकिनी
सायबीन ही फक्त कॅथलिकापुरती मर्यादित ना. बारांगिणीचे फेस्त गोंयात हिंदू सुद्धा मोठ्या प्रमाणाचेर करता हे लक्षात दवरा. आणि आज हांगा जे लोक आयल्यात तातूंत भितर कितलेशे हिंदू भाव आसा जे तुमच्या बरोबर सगळ्या बरोबर वालांगिणीक वता. आणि म्हणून वालांगिणीचेर आशिल्लो विश्वास हो सर्व धर्माचो आसा, सगळ्या लोकांचो आसा. म्हाका खात्री आसा हे बऱ्या भशेन वचून येतले वालांगिणीचे बेसांव तांचेर मेळटले आणि तुमच्या सगळ्याच्या कृपेन वालांगिणीचे बेसांव दामू नायकाचेर मेळटले अशी आस्त हांव बाळगितां. वालांगिणी कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक बरे भशेन हाडचें म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.